नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात आतां मेरेन 236 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक दिल्या सरकारी नोकरी। उरिल्ल्या 25 जाणांक 19 डिसेंबर मेरेन दितले नोकरी। मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत आश्वासन। दोडामार्गाच्यान गोंयांत येवपी तिळारीचे दोन्ही कनाल बेगीनूच करतले नितळ। कनालाच्या दोनूय वटेन आशिल्ली पडीक जमीन लागवडी खातीर वापरतले। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाषाची आमदार डिलायला आनी युरीक जाप। रोरो फेरयेचे शुल्क वाडोवन काय कमी करप हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडेन उलयतलो, सांगता अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसाय। रोरो फेरयेचे शुल्क कमी जातले काय ना थारायतलो सरकार, सांगता आमदार प्रेमेंद्र शेट। नाणेली सत्तरीच्या उर्मिला गांवकर हिका पर्येची आमदार दोतोर देविया राणे हिणे बजतीचो हात दिवपाचे दिला आश्वासन। गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडले उपरांत आमदार देवियान घेतली उर्मिलाच्या घराची दखल। फोंडा इंदिरा मार्केटात पालिकेच्या दुकानातलो कोसळो, स्लॅबाचो कुडको, दुकान धनियाचे पालिकेचेर आरोप। जाल्यार पालिका म्हणटा दुकान धनियान भरूंक नाशिल्ले दुकानाचे भाडे। बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात वेर्णा पुलिशेन मध्य प्रदेशाच्या 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक केली अटक। सुमार 2.5 लाखाचो 2.2 किलो गांजा केलो जप्त। आता पळयात खबरो विस्तारान। रोरो फेरयेचे शुल्क वाडप काय कमी करप हे विशीं आपूण मुख्यमंत्र्याकडेन उलयतलो। ह्या फेरयेत बऱ्यो साधन सुविधा आसात, हाका लागून शुल्क कमी करचें अशें आपल्याक तरी दिसना, अशें अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायाचें म्हणणें। थळावे आमदार आनी मुख्यमंत्र्याकडेन हाचेर चर्चा करतले अशें मंत्री सुभाषान सांगलें। रोरो फेरयेच्या रॅम्पाची चेन तुटल्या हे विशीं आपूण पळोवणी करतलो अशेंय तांणी सांगलें। रोरो फेरयेचे शुल्क कमी जातले काय ना ते सरकार थारायतलो अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट सांगता। आयज मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयतलो। फेर प्रायस कमी करप जास्त करप हें आमकां एक सगळ्याक घेवन डिसिजन घेवपाक जाय। तुमकां दिसता की फेर हो चड आसा फेरी बोटी सारक्या सेवे खातीर 30 रुपया आनी तेय जर पास काडलो जर जायत 15 रुपया वचपाक एक फावटीक फोर व्हिलराक प्रायस चड असो म्हाका दिसना। फोर व्हिलराक मुफ्त आसा। 1998 जे फेर आयिल्ले ते अजून पर्यंत वाडलेय ना आनी हातून भितर ही जी फेरीज आसा तातूंत भितर कम्फर्ट्स जावं बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसात। सो म्हजे कोतान फेर कमी करपाचो प्रश्न येना, पूण आमी परत एक फावटी कन्सल्टेशन करतले। थंयचे लोकल MLA आसात आनी मुख्यमंत्र्या कडच्यान आनी मागीर ताजेर डिसिजन घेतले। आमी रश आसा ते त्याग करपाकच जाय आमकां। कितें जर रश जाता कितें जाता, फक्त जर मुद्दाम जावन कोणी जर फेरी सेवा बरी आसा आनी ते इलेक्शन हें तुगेलें असेंब्ली आसा म्हणून बोवाळ करून एक बरे सेवेचो जर अंत करपाचो पळयता जर जाय जाल्यार तें बरोबर न्ही। फेर कमी जातलो काय ना ते सरकार कळयता आनी जे कितें तेणे विशय जे मांडलेले आसा ते ऑलरेडी विशय सरकारा बरोबर मांडलेले आसा आनी तेजेर एक्टिव्हिटीनूय जाल्ले आसा। आतां काल तेच्यांनी कितें मागलां की रोरो फेरयो ज्यो चालू आसा तेच्या बरोबर 3 पयलींच्यो फेरयो चालू आसपाक जाय, ह्यो ऑलरेडी चालू आसा। 3 जाला आतां खंयच्या टायमार ना म्हणटकीर तेजें दाखोवचें। आतां कितें जें उलयता पळय तेच्या ती सगळ्या शहानिशा करूनच उलोवपाक जाय। आतां इमर्जन्सीन आमकां एक फेरी स्पॅर दवर म्हणून सांगला दोशी वाटेन रायबंदर आनी चोडण सायडीक ती फेरी दवरलेली आसा आनी 3 फेरयो ज्यो जायो न्हू अलॉंग वीथ द रोरो फेरी 5 फेरयो चलता आतां। आनी कितें जाय लोकांक आमी तशें रिप्रेजेंटेशन दिवचें ना, कित्याक आमकां जायो न्हू त्यो फेरयो, लोकांक जायो म्हणून हाडला न्हू त्यो फेरयो। कितें म्हणून सगळ्या सगळ्या लोकांक फेरी जाय। आतां कितें 4-5 लोक जे असतात पळय ते खंय तरी विशय घेता आनी तो विशय तापोवन धरूंक सोदता। हांवें सरकाराक ऑलरेडी निवेदन दिल्लें आसा। फेर म्हणजे ज्यो गोश्टी करपाक जाय न्हू थंयसरूच रिलॅक्सेशन कर म्हणून। फॉर एग्जाम्पल स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्सांची जी आतां 4 व्हिलर आसतली ताका माफ करचो। आमचे टॅक्सी ऑपरेटर्स आसतले म्हणजे टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स फोंडणाचे ते फेरी आमची गाडी घेवन एमटी गाडी घेवन वयता न्हू ताका 300 रुपया लावपाचे न्हू। बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात वेर्णा पुलिशेन मध्य प्रदेशाच्या 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या। राहुल कुमार केरवट अशें अटक केल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा।
मूळ मध्य प्रदेशातलो राहुल सध्या वेर्णा वाठारांत रावतालो अशें कळटा. वेर्णा पुलिशेन सोमारा सांजे पिर्णी सर्कल बस स्टॉपा कडेन ही कारवाय केली. पुलिशेन ताचे कडल्यान सुमार 2.5 लाखाचो 2.2 किलो गांजा जप्त केला. भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उपराष्ट्रपती पदाचो राजिनामो दिला. तांणी आपल्या राजिनाम्या फाटल्यान भलायकेचें कारण दिलां. भलायकेक प्राधान्य दिवन आनी वैजकी सल्ल्याक पाळो दिवन हांव भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाचो तात्काळ राजिनामो दिता अशें धनखड आनी राष्ट्रपतींक दिल्ल्या पत्रांत म्हळां. बागा क्रीक लागसार कुलूप तोडून कपेलांत प्रवेश करून खुरीस काडून धर्मीक भावना दुखोवपाच्या प्रकरणात हणजून पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. हे जे कृत्य ताणें केलां तें मुद्दम जावन केलां आसूंये म्हणून बागाचे थळावे सांगतात. पळयात पुराय बातमी. सोमारा सकाळी बागा क्रीक लागसार एक धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. कांय अनवळख्या मनशांनी कपेलाचे कुलूप फोडून प्रवेश केलो. इतलेंच न्हय तर कपेलांत भितर आशिल्लो खुरीस जाग्यावयल्यान काडून तो न्हंयत शेवटून मारलो आनी वेलंकानीची मुर्ती दवरली. हे कृत्य जे कोणे केलां तें मुद्दम जावन केलां आसूंये म्हणून थळावे सांगतात. ही घडणूक घडना फुडें बागाच्या थळाव्यांनी रोखडेंच हणजून पुलिशेक कळीत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार पावून पळोवणी केली. ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या विवेक बत्रा हाका पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. मजगतीं दर एकल्यान आयज सादूर रावपाची गरज आसा अशें आमदार मायकल लोबो सांगता. आयज सकाळी 6 जावन 10 मिनटां जालीं गांवचो भाव दायजो तो हिंगा येतालो. तेणें पयलें विवेक बातारिया आनी तेचे दोग मनीस आसले तेंच्यांनी असो फुडसारे ताळे तोडले. सो हे कित्याक तोडला आनी कित्याक लागून हो हिंगासर इंटरफियर जाता प्रॉपर्टीचेर. हिंगासर तेणें येवन हिंगासर झाडां लायिल्लीं आसा. तुजें पळय तो कॅमेरा दाखय अर्जंट. ही झाडां तेणें लायिल्लीं आसा दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन. तेका परत रायट ना हिंगासर. सो आमी इतलें मागता पुलिशेन हेचेर एक्शन ताबडतोब घेवपाची. गेट ओपन जाल्यार म्हाजो एकलो फ्रेंड येयलो. तो म्हणले हें जालां रे लॉक ना म्हणलें आमचें हेचें. आतां लॉक अमक्यान 2 जाण 3 जाण आसले म्हणून लागले. ते लॉक काडला आनी दोरयान भायर मारला. भितर धाकटो आमचो इमाज आसली ती काडली आनी भितर दोरयान मारल्या. मागीर हांवें कितें केलें सांगलें बाबा हें जालां रे म्हणून. तेका आमकां तेका कांय हे अधिकारच ना आमकां विचारूंक जाय पयलें ताणें. तुका मेवपाचें ना. तूं मागीर झगड वचोन ते सिवील कोर्टान ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ते हाय कोर्टान तूं झगडोकूच उरतलें. तो मनीस भायर सरचो ना तेजी फॅमिली भायर सरची ना. तुमी सगळ्यांनी स्मार्ट जावपाची आयज म्हणजे श्रूड रावपाचें आयज गरज आहा. घेतली तेका ह्या सेक्शनाचेर अरेस्ट केल्लो आहा. दीस इज द कॉपी of his crime which has already been this thing. He is already arrested under section crime number 107 of 2025 3 under section 329/4 298 305 read with 3/5 of BNS upon the complaint of the president of the Satpuris Baga. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. प्रस्न जे असतात ते लॉट्सांनी काडटात. म्हजे खातीर दर एक आमदार म्हत्वाचो. मागीर तो विरोधी पक्षांतल्यान आसूं वा सत्ताधारी पक्षांतल्यान. हांव भेदभाव करिना अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. विधानसभेत सत्ताधारी वटेनच्यानूच चडशे प्रस्न घेतात हाचेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना तो उलयतालो. तर आयजूय बीन क्वेश्चन सगळे रुलिंगाकूच मेळटले अशें आतां तसो विशय ना. तुमी समजून घेवपाचो विशय आसा की क्वेश्चन हे लॉर्ड्स पद्दतीन काडटा. ते हांव ठरवूंक शकना आनी सेक्रेटरी ठरवूंक शकना तशेंच. आनी लॉर्ड्स काडटा आसतना ते प्रत्यक्ष ते आसता जे प्रत्येक जण आमदार आसा पळय पक्षाचो पार्टीचो मेंबर आसता आनी जे लॉर्ड्स जशे पडटा तशें क्वेश्चन येता. म्हणजे हांव आजूय तुमकां सांगूंक शकना. आज तांकां हांव ठरयना न्ही. ते एज ए लॉर्ड्स पद्दतीन जे क्वेश्चन तांकां पडटा ते तशें मेळटले. कितें एलिगेशन कितें करता ते एलिगेशन करता आसतना एक लक्षात उरता की विरोधक हे मध्ये खूब गट बारीक आसा. म्हणजे 7च आसना विरोधक आनी सत्ताधारी आसा न्ही ते 33 आसा. म्हणजे सत्ताधाऱ्याचे
प्लॉट्स काडटा आसतना जे आसा न्ही मेजॉरिटी आसल्या कारणान स्वाभाविकपणे की सत्ताधारी येत ते पण डेमोक्रेसी ती विरोधकांक मातसो चड चान्स मेळपाक जाय. डेमोक्रेट तशें कशें आहा म्हणजे पीक एंड चूज करूं शकना हो विरोधक हांव डिफरन्सूय करूं शकना हो सत्ताधारी आसा हो विरोधक आसा हांव करूं शकना सत्ताधारी आसता तोय आमदार आनी विरोधक आसा तोय आमदार हांव कोणाक पार्टिली काम करूं शकना. सेगीत पडपी पावसाक लागून तिराळ उसगांवच्या संदीप आणि प्रदीप नायक हांच्या घराची वणत आयतारा कोसळिल्ली. प्रदीप आणि संदीपाची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान ते दोगूय आपल्या भयणीगेर रावताले. देखून वणत कोसळ्ळी तेन्ना व्हड अनर्थ टळ्ळो. ह्या घडणुकेची म्हायती थळावो आमदार तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक मेळ्ळे उपरांत तांणी दखल घेवन घर दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिलें. हे पयर घर रातचें अकस्मात पावसान तें कोसळ्ळें तें आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक कळ्ळें अशें जालां आनी तेजी परिस्थिती ते तो कोण रावताले तेंची परिस्थिती ते घरां रिपेर करपाचें नासलें कळ्ळें ते आतां कोणूच कामाक ना तेन्ना हेल्थ मिनिस्टराक कळटकूच हेल्थ मिनिस्टरान ताबडतोब आपली टीम धाडून ते सगळें पळोवपाक लायलें आनी तेणी आतां हें करून दिता म्हणून सांगलें तांकां त्या भुरग्यांक एक आदार करून दिता म्हणून सांगलां कळ्ळें. तेन्ना हांव हेल्थ मिनिस्टराचें चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कितले जाण रावता? ह्या घरान दोग जाण रावताले आनी दोगूय जाण कामाक खंयना प्लस ते अनफीट आहा म्हणजे चलपाक जायना तेंचे कडेन. एकल्याचें नांव प्रदीप श्रीपाद नायक आनी एकल्याचें नांव संदीप श्रीपाद नायक कळ्ळें. आनी कोण ना दोगूच आसताले? दोगूच आसताले. त्या सायडीच्या घरान तेजे चुलते रावताले म्हटल्यार समज हें तर परत घर पडलें न्हू तांकांय फाल्यां सकाळीं मार बसपाची शक्यता आसा. तिराळ उसगांव हांगसरल्या संदीप आणि प्रदीप नायक यांचे घराची भिंत आयतारा रातची कोसळ्ळी. पूर्णपणे हे भिंत कोसळ्ळे कारणान घराचें खूब नुकसान जाल्लें आसा. प्रदीप आणि संदीप हे बरे नाशिल्ल्या कारणान गेले कांय म्हयन्या पासून आपली भयण सांखळे आसा आनी थंय ते रावताले. ताका लागून एक मोठी दुर्घटना टळिल्ली आसा. घटनेची माहिती स्थानीक पंच राजेंद्र नायक यांनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाका सांगले आनी तेणें ताबडतोब सोमार दीस एक टीम धाडून घराची पळोवणी केल्ली आसा आनी घर रिपेर करून दिवपाचें आश्वासन हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांनी दिल्लें आसा. ताका लागून पंच मेंबर राजेंद्र नायक यांनी हेल्थ मिनिस्टराचे आभार मानलेले आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. फोंडें म्हालांतल्या मडकय मतदारसंघात रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात. रस्त्याच्या अवतिकायेक मंत्री सुदीन ढवळीकार जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप आरजीपीच्या फुडाऱ्यांनी केला. भाजपान सुदीनाचें मंत्रीपद काडचें अशें तांचें म्हणणें. चवथी पयली रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आरजीपीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या. मडकय मतदारसंघ एक जाणटी आमची जाणकार एक आजी ऑलमोस्ट एक 80 वर्सांची ती स्वता खोरी घेवन तुमी दाखयता हे पळय स्वता खोरी घेवन ती रस्त्याचे जे खड्डे आसा ती फील करपाक गेली. जर हे आजेक जर तेजी इम्पॉर्टन्स कळटा म्हणल्यार जे खड्ड्याचे रस्त्याचे खड्डे पडल्या जर तिका इम्पॉर्टन्स कितें जातलें हें जर ती कळटा जाल्यार जे लोकल MLA आसा जेंकां लोकांनी निवडून हाडल्या जेंकां एसेंब्लीत हाडल्या जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ते मतदारसंघाचे करपा लागून तांकां आमी धाडटा एसेंब्लीत जाल्यार ते कित्याक करना. तांकां पेमेंट आसता तांकां मंथली पेमेंट आसता बाकी फेसिलिटी आसता पूण ही आजे एक पेमेंट ना. 2024 जो टोटल जो गोंयांत एक्सिडेंट जाला तो रेशो पळयला 2682 आनी तितून भितर जे फॅटल एक्सिडेंट जे लोकांचो जीव गेल्लो आसा तो जर नंबर पळयलो जाल्यार 286 आनी आमच्या फोंडा तालुका जे फॅटल जे लोकांचो जीव गेल्लो आसा तो 34 नंबर. जो सुदीन ढवळीकर MLA आसा तसो मिनिस्टर आसा पावर कितली वर्सां मिनिस्ट्री आशिल्ली तेजे कडेन वेगवेगळी मिनिस्ट्री आशिल्ली PWD व्हडली मिनिस्ट्री आशिल्ली जाल्यार आजून पर्यंत हांगा रस्त्याचे सारके डेव्हलपमेंट कित्याक जावना. सुदीन ढवळीकर हो कितकीशी वर्सां खंयच्याय डिपार्टमेंट खंयचे कोणाचें गव्हर्मेंट आसूं तो ते गव्हर्मेंटान आसता. जावं ते काँग्रेस जावं ते BJP जावं ते TMC जावं आशिल्लें फुडें
तो ते सरकारान आसपाची तयारी करून दवरता. ताका इतकेंच सांगता हांव, तूं जर हेच्या फुडें आतां आमी एक चवथ येतली फुडें 27 तारखेक चवथ येता, गांवांनी कोण येवपाक सामकें पिटलेलें आसता. कित्याक हे रस्त्यांचेर एक तर तुजी गाडी पिड्ड्यार जाता, तुजी बॅकबोन पिड्ड्यार जाता, तुका एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस असता. आडपय गांवची चवथ ही सामकी फेमस, गोंयभर फेमस. हांव म्हणटा आतां तर काम करपाक मेळना, तुमी कामूच ते लेट स्टार्ट करता. मे म्हयन्याच्या एंड जाता तेंच्यांनी काम स्टार्ट केल्लें. मे एवरी जर तुमी फाटलें जर हें काडून पळयतात जाल्यार पावस येता हो सदांच मे म्हयन्यात पावस येता, जुनान पावस पडना, परत जुलयान स्टार्ट जाता. सेम ट्रेंड चालू आसता पावसाचो. आनी कट्टरपंथी संघटनांकडेन संबंध आशिल्ल्या बायलेक सोदून काडपाक गोंय पुलिशेनूच UP पुलिशेक मजत केली. गोंय पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. आयशाचे आवय बापूय गोंयांत रावताले. आयशा तांकां मेळपाक गोंयां येताले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. जबरदस्तीन जावपी धर्मांतरणा आड खर कारवाये खातीर गोंयानूय धर्मांतरण विरोधी कायदो लागू करपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कट्टरपंथी संघटना कडेन संबंदीत आशिल्ले बायलेक गोंयांत अटक जावपाच्या विशयावेल्यान विधानसभेचो पयलो दीस बरोच गाजलो. ह्या विशयावेल्यान सत्ताधारी तशेंच विरोधी आमदारांनी गोंय पुलिशेक बुजरावन काडले. कट्टरपंथी गोंयांत येवन रावतात आनी गोंय पुलीस सुशेगाद आसा. इंटरनॅशनल ड्रग्स पॅडलर आनी कट्टरपंथी संघटना कडेन संबंद आशिल्ल्या लोकांक भायले पुलीस गोंयांत येवन अटक करतात. हाचे वयल्यान गोंयचे पुलीस करतात तरी कितें म्हणून विरोधी आनी सत्ताधारी आमदारांनी प्रस्न विचारलो. पुलीस तशेंच IPS अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्दतीचेरूय कांय आमदारांनी खर टिका केली. IPS अधिकारी गोंयांत पिकनीक मनोवपाक येतात काय कितें असो प्रस्नूय कांय जाणांनी उपरासलो. कट्टरपंथी संघटना कडेन संबंदीत आशिल्ले आयशा नांवाचे बायलेक UP पुलीस धरून व्हरतात हे गोंय पुलीस आनी इंटेलिजन्साचे अपयश दाखयता म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. हाचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें गोंय पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. तशेंच जबरदस्तीन जावपी धर्मांतरणा आड खर कारवाये खातीर गोंयानूय धर्मांतरण विरोधी कायदो लागू करपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. धर्मांतरण रॅकेटांत आयशा उर्फ SB कृष्णा हे बायलेक गोंयांत अटक जाल्ली हे संदर्भात मुळेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. अमेरिका, कॅनडा सारख्या, लंडन सारख्या देशा कडसून तांकां अफाट पयसो येता. क्रोड्स ऑफ रुपीज दे आर गेटिंग इन देअर अकाउंट. हे बायलेच्या अकाउंटाचेर इतले पयशे येता आनी हे आमच्या पोलिसांक कशें कळना. आयशा एलियस SB कृष्णा एलियस मिकी ही गोंयांत रावताली, ओल्ड गोवा रावताली, कुर्का रावताली आनी आयज UP पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करून ताका धरला. आनी इतलो टायम ती गोंयांत रावताली पूण आमच्या क्रायम ब्रांचाक कांयच खबर आसना. आमचे व्हेरिफिकेशन सारकें जाता काय जायना. की अशी लज जाता कित्याक ही लज आमच्या गोंयचे पुलिसेचे नाक कापले तांणी UPचे पुलिसेन की तांणी येवन तांकां धरचें पडलें म्हणून. Speaker sir, and what it is establishing that Goa has become a base for international racketeering, illegal conversion, hawala transaction, transnational network funded by international actors are based in Goa. Speaker sir, अशे खूब सायबर स्लेवरी, जॉब स्कॅमां भायर इन्वॉल्व जाल्लीं ही गोंयच्या पुलिसांनी धरिल्लीं आहा आनी ताचें लिस्ट आहा. पूण हें सगळें लिस्ट कितें दाखयता की गव्हर्मेंटाचो इंटेलिजन्स फेलियर. की हे जेन्ना क्रिमिनल येदो व्हडलो नेटवर्क तयार करतात गोंयांत तेन्ना पुलीस कितें करताले न्हिदिल्ले. आमचे गोंयचे पुलीस आतां UP पुलीस गोंय येयले ते पिकअप करून गेले इन दीस लास्ट केस. म्हणून आमचे गोंयचे पुलीस कितें करतात, इंटेलिजन्स कितें करता, इंटेलिजन्स न्हिदलो आसा. इंटेलिजन्स फकत ऑपोजिशन कितें करता, ऑपोजिशन हू येता हूय फोटो काडटा ते पळयतात. हेजे टेनंट व्हेरिफिकेशन प्रॉपरली जावपाक जाय ऑल ओव्हर कॉन्स्टिट्युन्सी आनी आख्खे गोंयभरांत. आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें हें टेनंट व्हेरिफिकेशन प्रॉपरली जातलें म्हणून. आतां हितून स्पिकर सर कितें प्रॉब्लेम जाता हें सांगता तुमकां. हांगा टेनंट व्हेरिफिकेशन म्हणून कितें करता, आधार कार्ड घेता, आधार कार्डाचेर नोट करता, व्हेरीफाय म्हणून दाखयता आनी ते काडटा आनी दुसऱ्या स्टेटीन म्हटल्यार DYSPक धाडटा, DSP SPक धाडटा आनी तेंचे फुडें तेंच्या स्टेटीन धाडलें म्हणून सांगता. मात तेंच्या स्टेटीन धाडलें मात तेंचो क्रिमिनल बॅकग्रावंड कितें आसा हो क्रिमिनल बॅकग्रावंड स्पिकर सर कोण पळयना. तो क्रिमिनल बॅकग्रावंडाची रिपोर्ट जो आसा तो पळोवनूच तांकां व्हेरीफाय करपाक जाय. गोवा पुलिसान तेगे कितें लिंक आहा तो एक्झॅक्टली कित्याक गोंयांत they are thinking that everybody easy going म्हणजे कितें जाता कांय एक्शन जायना अशें म्हूण जायना हाचेर इजी जावपा जायना म्हूण आय वॉन्ट द पुलीस विदीन दीस नेक्स्ट बिफोर द असेंब्ली काबाज आसली वॉट एक्झॅक्टली इज द लिंक
What is the link as far as the conversion is concerned? What is the link as far as the money is concerned? What is the link? What she was doing? इतले आमकां प्रोड्यूस करून दाखोवचें कित्याक police, since everybody is castigating the police, I think police should produce this at the just before the end of the assembly, Speaker sir. Goa police, this is not the first time failure, and I am charging this. हे म्हाका दिसता थोडे ऑफिसर्स येताय ते गोंया हे हॉलिडे सिजन येताय, and this has been proved by the previous top high ranking officers. At present, investigation is going on. Okay, त्याच्या खातीर हांव तेजी केसीची डिटेल्स आनी ते दिवचो ना एक्चुअली सगळें हांवें हाडलेलें बट त्या केसीची डिटेल्स हांवें तुमकां दिवंक ना कारण इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन. दुसरी गजाल तांकां जो पुराय हांगासले गोंयचे इंटेलिजन्स आनी गोंयचे पुलीस हांच्यांनीच सपोर्ट केला ताका रोखडें सोदून काडपाक आनी ताका व्हरपा खातीर. इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना, बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला. म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हाऊसिंग बोर्ड हो व्यावसायिक बिल्डर जाला. गोंया भायले पयशेकार लोकूच हाऊसिंग बोर्डाच्या फ्लॅटां खातीर बोली लायतात. सरकारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून गरीब गोंयकारांक घरां उपलब्ध करून दिवपाची मागणी केली. नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान केली. पेडण्यात हाऊसिंग बोर्डा अंतर्गत गोंयकारां खातीर सवाय भितर घरां बांदून दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले. प्रधानमंत्री आवास येवजणेखाला ग्रामीण उदरगत एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान घरां बांधल्यात. हाचे व्यतिरिक्त अटल आसरा येवजणेखाला ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजाच्या लोकांक घरां बांधपाक 3 लाख रुपया दितात म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच पेडण्यात हाऊसिंग बोर्डा अंतर्गत गोंयकारां खातीर सवाय भितर घरां बांधून दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच गोंयकार EWSन घरां घेनात, ताका लागून ही येवजण बदलून LIG केल्ल्याची जाप मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. हाऊसिंग बोर्डातले प्लॉट आणि फ्लॅटा संदर्भात नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. ताचेर उपरांत युरी आलेमांव, दिगंबर कामत, प्रेमेंद्र शेट आणि वेन्झी वेगश आणि हेरांनी उलोवप केले. स्पीकर सर, गोवा हाऊसिंग बोर्ड स्थापन कित्या खातीर जाल्लो की गरिबांक घरां बांदून दिवपाक. तुम्ही जर ते ऑप्शन केले जाल्यार गरीब कशे पार्टिसिपेट जातले. 50 मिटराचो प्लॉट 30 मिटराची घर EWS लोकांक मेळटाली. 100 मिटराचो प्लॉट आनी तेजेर 60 मिटराचें घर आनी ताका इन्स्टॉलमेंट दिताले. गरीब मनीस बँकेन वचून लोन घेवपाक शकना, तेजे कडेन रिटर्न फायल आसना, तेजे कडेन 2 विटनेस गव्हर्मेंट आसना. त्या लोकांक घरां कशी मेळटली. तुम्ही जी पयली पद्दत उरलेली की तुम्ही इन्स्टॉलमेंटा घेताले, तुम्हीच पैसे घेताले, 10 वर्साचे, 15 वर्साचे, 20 वर्साचे रिप्लेमेंट करताले. ती सिस्टम तुम्ही परतून करपाक जाय. जाल्यारूच ही घरां गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो जो मेन हेतू आसलेलो तो स्थापन जालो की गोंयान गरिबां खातीर घरां बांदपाचो, तो हेतू नश्ट जातलो. स्पीकर सर, तुम्ही ही ऑप्शन सिस्टम बंद करची, इतलेच माझी विनंती आसा. Honorable Chief Minister said there was a comprehensive housing policy for providing affordable housing for Goans. This is what was his budget speech. आता पयले इंजिन प्रधानमंत्रीन जो आमचो नरेंद्र मोदीजी हेणे पब्लिक रॅलीन मोतीहारी बिहारान हे उल्लेख केलो की more than 4 crore houses have been constructed under the Pradhan Mantri Awas Yojana. 4 crore. जेन्ना हो आन्सर आमी चोवपाक गेल्यार the answer says LQ वानीचो जो बाबुलास तुयेंकरान गायला, the state government today has admitted that not a single house has been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. सभासद 2 प्रश्न वेगळे वेगळे तो विचारता. प्रायम मिनिस्टर आवास योजना ही वेगळोच विशय आसा आनी तातूंत आमी स्पश्टपणे सांगला की आमी ती इम्प्लिमेंट करना म्हणून. दुसरी गोष्ट, आमच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो वेगवेगळ्यो आसा. तातूंत आमची जी आसा ती EWS आयक मरे आतां EWS आमची स्कीम आसा. पूण EWS आमकां अशें दिसून आयलें ती कोण घेना. गोंयकार तर येत ना EWS घेवपाक आनी त्या खातीर LIG केली. अजून EWS कोण घेना म्हणून ही LIG केली. आणि प्रायम मिनिस्टर आवास योजना जे बजेट स्पीचीत तांणी घातला ते इज वर्किंग ऑन इट. इट इज फॉर द हाऊसिंग बोर्डाचो प्लॉट एप्लाय करपाक आनी फ्लॅट घेवपाक सुद्दां 30 years रेजिडन्स आसा. 15 वर्सां ना, ही पयली गजाल आसा. त्या खातीर तो मूळ गोंयकारूच ताका तो मेळटा, हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर,
प्रधानमंत्री आवास योजना हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी इम्प्लिमेंट करता आनी ती घरां जी आसा त्या एजन्सीच्या मार्फत बांदल्या. हाज्या व्यतिरिक्त अटल आश्रा योजना फॉर द ओबीसी फॉर द एससी ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता. त्या स्किमीच्या अंतर्गतूय बी घर बांदपा खातीर 3 लाख रुपया आमी दिता. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बनानूय आनी रुरलानूय आसा. डायरेक्ट बँकेंतल्यान जे फॉर्म भरता तांकां सबसिडी बी 2.5 लाखाची पर्यंत सबसिडी जी आपण ही मेळटा. ही घरांच्या व्यतिरिक्त जे कोण फ्लॅट घेता ताकाय मेळटा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जी 4 कोटी घरां बांदता म्हणून सांगल्या पळय न्ही ती देशभर अशा पद्दतीची घरां बांदीत आसा. हावजिंग बोर्डान जो आत्तां सांगला की हांवें म्हज्या बजेटांत इट इज एन एफोर्डेबल हावजिंग फॉर द गोंयकार हे आमी जे आसा पळय ही इम्प्लिमेंट करतले आनी ताच्या खातीर जागा एक्वायर करपाक ऑलमोस्ट आमी पेडण्यान आतां ऑलरेडी कलेक्टरा कडेन मूवूय केला की जागा एक्वायर करपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही